नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकर। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय, उरिल्लें काम पावसात। मर्यादित वेळेत काम पुराय करप ना शक्य, सांगता पणजेचो आमदार बाबूश। स्मार्ट सिटीच्या कामाची केली पळोवणी। कामगार कायद्यात जातली दुरुस्ती, विधानसभा अधिवेशनात जातली चर्चा। मंत्री बाबूश मोन्सेराताची माहिती। खासगी कंपन्यांच्या दंडाची रक्कम वाडयतले, गोमंतक टीव्हीच्या वृत्ताचो इम्पॅक्ट। गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं पर्वरकारांनी काजाबूल जावचे न्हय। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे वांगडा बसका घेतल्या उपरांतूच उड्डाण पुलाच्या बांदकामाविशीं निर्णय घेतले। मॉन्सून केरळान जालो दाखल, 7 तारखेमेरेन मॉन्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास। एसटीबी प्लांटाचे घाणयारे उदक सांतिनेज क्रिकाच्या नितळसाणे खातीर मोडल्यात कोट्यांनी रुपया, तरीकूय नालो प्रदूषितूच। आनी वेंचणूक निकाला दिसा सुरू जावपी शाळा धुकलच्यो फुडें, काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेराची मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाल्लें आसा, पूण उरिल्लें काम दिल्ले वेळ मर्यादेत पुराय जावप शक्य ना। देखून स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन चुकिल्ल्यात जमा। पेवर्स आणि हेर बारीक सारीक कामां पावसात करतले म्हणून आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगले। स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन लागीं पाविल्ल्यान पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान बिरेस्तारा स्मार्ट सिटीच्या कामाची पळोवणी केली। बाबूशाच्या कोतान स्मार्ट सिटीचे 90% काम पुराय जाला खंय, उरिल्लें काम पावसात करतले म्हणून बाबूशान सांगले। हाचो अर्थ स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलायन चुकिल्ल्यात जमा। 18 जून रस्त्याचे काम हातीत घेवंक नाशिल्ल्यान ह्याय पावसाळ्यात 18 जून रस्त्या कुशीच्या दुकानांनी उदक भरतलेच। आता कितें काम उरलेलें आहा, थोडे मॅनहोल्स उरलेले आहा, सो इट मे जस्ट टेक another 4-5 days basically to complete but the work is going on, so we are basically satisfied in the way how the work has been going. Most of the work basically will be completed by 31st. There's another 1 day is left. Most of it will be complete. Now rest is what pavements and all that can be done during the monsoon season. What we were afraid of, because in the monsoon that waterlogging and may take. Now as far as 18 June road, still when monsoon comes, waterlogging will take place still because that road we have not touched, because that road will be done only after the monsoon, because that is the main basically drainage which has got to which is coming from Kundaikar Nagar till right it should go near the petrol pump, the police station. स्मार्ट सिटीचे काम दर्जेदारूच जावपाक जाय आणि ते जाले ना जाल्यार तांकां ते काम परतें करचें पडटलें म्हणून बाबूशान सांगलें। वर्क स्पेसिफिकेशन कितें केलेलें आहा त्या प्रमाणे क्वालिटी ऑफ वर्क जातलें, एंड दे मस्ट बी अ स्कोप फॉर देम। इफ द क्वालिटी मीन्स क्वालिटी मेंटेन करूंक ना, देन दे विल हॅव टू रीडू इट, सो दॅट विल गिव देम दिस। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। विधानसभा अधिवेशनात कामगार कायद्यात दुरुस्ती करतले म्हणून मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगले। कांय दिसा पयलीं गोंयचे फार्मा कंपन्यांनी गोंयांतल्या प्लांटा खातीर गोंया भायर नोकर भरती मुलाखती आयोजीत केल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो। गोमंतक टीव्हीन ज्यो बाबी सारक्यात नदरेक हाडिल्ल्यो तांची दखल सरकारान घेतल्या। पळोवया हो रिपोर्ट। कांय दीस आदी गोंयांतल्या 3 फार्मा कंपन्यांनी गोंया भायर नोकर भरती मुलाखती आयोजीत केल्ल्यान बोवाळ जाल्लो। विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरिल्ले। निमणे हातून सरकार मदीं पडल्या आणि फार्मा कंपन्यांनी वादग्रस्त नोकर भरती मुलाखती रद्द केल्ल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्याक दिल्ले। हे सगळे कॉन्ट्रोवर्सीत गोमंतक टीव्हीन एक बाब उजवाडाक हाडिल्ली, ती म्हळ्यार जर गोंयचे खाजगी कंपन्यांनी नोकर भरतीचे नेम मोडले जाल्यार तांकां फकत 500 रुपया इतलोच नगण्य दंड कामगार कायद्यात आसा।
जेन्ना दबाव वाडलो विरोधक टिका करपाक विरोधक टिका करपाक लागले. सगळी पार्टीज फर्स्ट टायम सगळे पार्टीज तांच्यांनी हाजेर एकठांय आयले आनी ताजेर विरोध केलो. सो ताजे नंतर सरकार एक्शन घेवपाक लागली आनी इमिजिएटली तांकां शोकत नोटीस धाडली आनी तांकां ती शोकत धाडटकीर ही फाटी घेवपाक लागली की तांणी जे इंटरव्यूज दिवपाक आशिल्ली ती. सर कालच्यान आमी जर पळयत जाल्यार त्यो कंपन्यो तश्यो हें काडटा मुलाखतींची परिपत्रकां, मागीर आमी त्यो कॅन्सल केल्यो म्हणून सीएमाक दिता, परत आनी एक कंपनी काडटा, परत सीएमाक दिता, मागीर सीएमा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन येता की तें कॅन्सल जालां म्हणून. सो हो सगळो कारभार पळयत जाल्यार सर हो सगळो कोणाचो ताळमेळ कोणान अशें एकंदर चित्र. दिस इज नॉट द वे टू डू इट एक्चुअली. गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या ह्या मुद्द्याची सरकारान दखल घेतल्या. कामगार कायद्यात दुरुस्ती करतले. फकत 500 रुपया इतलो नगण्य दंड आसा तो वाडयतले म्हूण कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरातान म्हायती दिल्या. केलेले निघून जाले अजून. पयलीं ती फायन आसली 500 रुपया. सो वी आर गोइंग टू एनहेन्स दॅट फायन. वी विल कम अप विथ एन अमेंडमेंट टू दॅट गोवा लेबर एक्ट. सो इन दीस सेशन वी विल गेट इट. बट एक्सचेंज कडेन डेटा सारको ना. एक्सचेंज कडेन डेटा आसूंक पयलो सो त्या डेटा आसूंक जाय तें कडेन कोणा कडेन कंपनीन कोणाक कामाक घेतलेलें आहा. 15 सपोज गोंयकार म्हटल्यार 15 इयर्स डोमिसायल आसूंक जाय. एडवर्टायजमेंट पयले सुद्दां तेणी आमच्या पेपरार घालूंक जाय. दे शूड इन्फॉर्म द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दॅट बाबा दीज आर द वेकन्सीज. See, there are many changes what we plan to do as far as this is. See, most probably I'll be coming on 6th to my office. At that time I will get a commissioner and he will basically explain to you what are the changes we will सर 500 फायन हाती वाडून कितली जावंक शकता? ते बरें वाडोवंक जाय सामकें हे कशें जाता ते? No, it should be this thing, deterrent to others not to do such or something else should come other than the fine as far as the company is concerned. सर स्मार्ट ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गरमेन बेजारिल्ल्या गोंयकारां खातीर आतां खोशयेची खबर. मॉन्सून केरळांत दाखल जाला. 7 तारखेमेरेन मॉन्सून गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा. रेमल चक्रीवादळाचो मॉन्सूनाचेर व्हडलोसो परिणाम जावचो ना. तशेंच मॉन्सूनाच्या फुडल्या प्रवासा खातीर हवामान पोशक आसा. पणजेच्या सांतिनेज क्रीक आणि प्रदूषण हे समीकरणूच जावन रावला. हो क्रीक निवळ करपा खातीर कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. मात कितेंय केल्यार हो क्रीक निवळ जायना. हाचे फाटलें कारण सोदून काडलें जाल्यार पणजेच्या एसटीपी प्लांटाचें नांव सामकार आयलें. हो क्रीक दूषित जावपाक एसटीपी प्लांटूय कारणीभूत आसा. पळयात खासा रिपोर्ट. एसटीपी प्लांटांतल्यान संडासाचें उदक ह्या क्रिकांत सोडटात असो आरोप जायते जाण करताले. पूण एका वेळार पणजेचो मेयर सारख्या जबाबदार पदाचेर आशिल्ल्या व्यक्तीन पयलेच फावट ह्या आरोपाची पुष्टी केल्या. गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना आदलो महापौर उदय मडकयकार हांणी टोकार आशिल्लो हो एसटीपी प्लांट संडासाची घाण मोठ्या प्रमाणाचेर सांतिनेज क्रिकांत सोडटा असो सनसनाटी आरोप केला. जेन्ना तांचो प्लांट ओव्हरलोड जाता तेन्ना ते घाणीचें उदक क्रिकांत सोडून दिता. त्याच खातीर सद्दां सांजे हाचो उग्र वास येता. आपूण मेयर आसतना एकदां कलेक्टर कडेन कागाळ करून प्रदूषण नियंत्रण बोर्डा वांगडा ह्या प्लांटाचें इन्स्पेक्शन केल्लें अशें ताणें सांगलें. कांय लोकय आपली संडासाची घाण ह्या क्रिकांत सोडटात अशें तांणी सांगलें. जे मेरेन एसटीपी आपली घाण ह्या क्रिकांत सोडपाचें बंद जावचें नात ते मेरेन हो क्रीक केन्ना निवळ जावचो ना अशें तांणी सांगलें. सांतिनेज क्रीक हो सगळो लॉंग पेंडींग हो इश्यू हो. आमी पयला प्रत्येक इलेक्शनाक प्रत्येक जाण आपले जे कोण इलेक्शन कॉन्टेस्ट करताले ते सांतिनेज क्रिकाचो हो इश्यू मेन्शन करतालेच. पूण हे खंयच केन्ना सॉल्व करपाक जालें ना. आनी मातशे गेल्या वर्सा म्हाका दिसता तालिगांवच्या आमदार आनी पणजेच्या आमदारान खंय तरी फुडाकार घेवन हो क्लीन करपाक स्टार्ट केलो. पूण तो म्हणटा असो तसो क्लीन जावंक ना. ताका बरें व्हडलें काम आसा तें आनी खर्चीकूय काम तें. म्हणजे तितून तसो एक बजेट ताका स्पेशल बजेट जाय. पूण स्मार्ट सिटी कडेन इतके पयशे आसल्या कारणान तेंच्यांनी ते फूल फ्लेज खरें म्हणल्यार हातीन घेवंक जाय आसलें. पूण जे कामराबाट एवरी इयर बुडटाले ते खंय तरी गेल्या वर्सा बुडोवंक ना. म्हणजे खंय तरी तो मातशें तरी क्लीन जालें. पूण आमी परत आतां फोटो पळयल्या जे एक 15-20 दिसान की परत तो त्या नालान परत कचरो जाला हें जाला. मेन हेका कारण जें कितें आसा ही सेवेज डिपार्टमेंट स्वता सेवेज पयलीं थंय सोडटा. एक एकदां तेंचे
ओव्हरफ्लो जेन्ना ओव्हरलोड जाता हेंचो ते सोडटा. प्रत्येकानी थंय आपली ती हाडल्या गटरां डायरेक्ट थंय घराची जी आसा ती सगळ्यांनी आपली सेवेत थंय सोडिल्ली आसा. ह्या खातीर ती परत तेंची ती पयली सील जावंक जाय. सेवेत डिपार्टमेंटान स्वता जे सोडटा पळय ते पयलीं बंद केल्यार तुमी तो पयला तो वास येता पळय तो हे घरां बारीक बारीक घरांचेर सोडटा तेजो वास न्ही हो लार्ज क्वॉन्टिटीन तुका जेन्ना हो ती सेवेत ते सोडटा डिस्चार्ज जाता त्या हेतून नालान तेन्ना तो वास तो इतको उग्र वास येता. हो पयलीं तुमी स्टॉप जावंक जाय. जो पर्यंत हे स्टॉप जायना हो क्रिकाचो इश्यू हो सदांच हो इश्यू तसोच उरतलो. पूण ते म्हणटा आमी सोडत ना म्हणटा. सांगना ते हांव मेयर आसतना हांवें डावन द रोडार हांव ते रेस्टॉरंट आसा DTR म्हणून थंय हांव जेवपाक डावन ते DTR थंय रातचो जेवपाक आशिल्लो. सारको स्मेल आयलो म्हाका. एक 9ची गजाल ती 9, 9:30. पूण हांवें कलेक्टराक समजें दुसरें सांगलें हांवें अशें जालां वास म्हणलें येता ते पोतान म्हणलें सामको उग्र वास तो म्हणलें खंय तरी म्हणलें सेवेत डिपार्टमेंट सोडटा. ती म्हणली पोल्युशन बोर्डाक आपया. तिणें व्हडली मिस्टेक केलें. पोल्युशन बोर्डाक सांगलें आनी सेवेत डिपार्टमेंटाकूय सांगलें की आमी इन्स्पेक्शनाक येता. सेवेत डिपार्टमेंटान ते 2 दीस कांयच सोडलें ना. पोल्युशनाचे हे तांकां तो रिपोर्ट तांकां सारको तो क्लीन मेळ्ळो. परत तुमी आतां वचून पळया तुमी सांजचे तुमी बसा थंय वचून तुमी 9, 9:30 असो उग्र वास येता. आमी सेवेत डिपार्टमेंट सोडटा ते कशें कबूल जातले. हे सांगचेच ना न्ही आमी सोडटा म्हणून. पूण ही खरी गजाल. आनी जो पर्यंत सातवेज क्रिकाचो हो व्हडलो इश्यू आसा हो जो पर्यंत इश्यू हो ते पयलीं स्टॉप जायना ही सेवेत ते डिस्चार्ज करपाक तो पर्यंत हो इश्यू असोच पेंडींग उरतलो. गोमंतक TV खातीर पणजे सावन सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. वेंचणुकेच्या निकाला दिसा सुरू जावपी शाळा फुडें धुकलपाची मागणी काँग्रेस आमदार कार्लोस फेरेरान केल्या. कांय शिक्षक वचणूक ड्युटेर आसात. ताका लागून सरकारान 4 जूनाक सुरू जावपी शाळा फुडें धुकलच्यो अशें कार्लोसाचें म्हणणें. The timetable poilo set asta about the reopening of the schools, but I think the government should rethink and postpone the restarting of the schools. कित्याक भरपूर आमचे ऑफिसर काउंटिंग डे आसतले in the counting halls. Police machinery will be there, and even the school teachers who have been drafted for many election duties may also be present there. So I think that they should postpone the opening of the school to a little later date. आसगांवां येवपा आशिल्ल्या डान्स बाराक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलो. ह्या डान्स बारा विरोधान लोकांनी मेणवात मोर्चाय काडलो. डान्स बार आयले जाल्यार आसगांवांत शिंदळकी वेवसाय सुरू जातलो आनी हेंच आमकां नाका. ताकाच लागून ह्या डान्स बाराक आमचो खर विरोध आसा अशें लोक सांगतात. एका लायसन पंचायतीन आयकोंक येता की जून 2023 दिल्लें. ते लायसन दिता आसतना तेंच्यांनी बार एंड रेस्टॉरंट एंड टेम्पररी स्ट्रक्चराक दिल्लें. सो पंचायतीक सुरवातीकूय खबर नासली की ते एक्झॅक्टली कितें स्टार्ट आनी गांवच्या लोकांकूय सुरवातीक खबर नासली की एक्झॅक्टली कितें येता. आमकां हें दिसतालें की कितें तरी एक तो स्टार्टअप करता कित्याक तो लँडलॉर्डाचो चेडो तो भायरसून येयल्लो आहा. आमकां दिसतालें कितें तरी बिझनेस स्टार्टअप करता. सुरवातीक तेणें सायडीक सुपर मार्केट घातलें आनी एक बार एंड रेस्टॉरंट तेच्या पयलीं एक स्नॅक सेंटर आसलें तेंचें. आमकां तशें दिलें की तो बिझनेस कितें तरी स्टार्ट करता. पूण जशें जशें तें स्ट्रक्चर उबें रावपाक लागलें आनी मागीर जे फायनल तेचे हे जावपाक लागले पळय तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की हे खंय तरी एक क्लब नाल्यार डान्स बार नाल्यार नायट क्लब जावपाचो आसा. त्या खातीर आमी आमच्या देवाच्या आशिर्वादान फुडें सरोन एक 4 भुरगे एकठांय येवन आमी हो मुद्दो आहा पळय तो बाकीचे आमची देवस्थान आहा गांवची त्या देवस्थानाच्या फुड्यान आमी मांडलो. सो सगळ्यांक तें पटलें की बाबा हें असलें आमचें जे गांवांत आमकां नाका. त्या खातीर सगळीं देवस्थानां त्या भायर आमचे कपेलां आहात वाड्यांनी कपेलां ते कपेलाचे कमिटीज आहा आमचे चर्चीचे फादर्स आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी फुडें सरोन आयज सांगपाचें म्हणजे सगळो गांव आयज एके वाटेन आहा. एक गांव सबंद इन्क्लुडींग आमचे पंचायत बॉडी सुद्दां आमच्या वांगडा आहा. थोडेच मुद्दो आमचो मुद्दो एकूच आहा गांवचो. आमकां ही घाण नायट क्लबाचें पळय कल्चर आहा अमेरिकाक पळय लास वेगस आहा तसलें कल्चर आमच्या गांवांत नाका. आमची धाकटी तरणाटी भुरगीं आहा
आमी आमचे आतां लोक भायर सरल्या ते सगळे आमचे गांवच्या प्रेमान भायर सरल्या एकाच मुद्द्यार आमकां हो लाभ नाका. ही घाण पळय जातली ते फुडल्या जनरेशनाक आमकां सोसूंक गावची ना. वी डोंट वॉन्ट टू मेक आसागांव द नेक्स्ट प्रोस्टिट्यूशन कॅपिटल ऑफ आवर विलेज. I have requested all like-minded people to come and be part of this rally. आसगांव पंचायतीच्या रस्त्यार ते रुंबा म्हणून सो डिस्को येवपाचो आहा म्हणून काल लोकांचो कॅन्डल लायट मार्च जाल्लो आनी रिगार्डींग दीस पंचायत सरपंचान म्हाका ऑलरेडी लेटर धाडलेली आहा विथ रिगार्ड्स टू की तेणें कोण तो ओनर आहा तेणें पंचायतीन साकून पयलीं बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स व्हेल्ले टेम्पररी आनी मागीर तेणेंच मागले फॉर विड्रॉवल ऑफ दॅट बार एंड रेस्टॉरंट लायसन्स म्हणून आनी पंचायत हॅज ऑलरेडी विड्रॉन द लायसन्स. म्हाजें फकत एक वॉट आय हॅव नोटीस इट इज दॅट बार एंड रेस्टॉरंट वॉट एवर इट इज existing there doesn't have construction license or occupancy as per my knowledge. So ह्याच ग्राउंडाचेर हांवें सरपंचाक ऑलरेडी सांगलेलें आहा ह्याच ग्राउंडाचेर की फर्दर केन्नाय तेजें कसलेंय एप्लिकेशन येयल्यार तुमी रिजेक्ट करात म्हणून. आनी म्हाजो आमच्या लोकल लोकां कडेन सपोर्ट आहा तांकां पाठिंबो आहा. आय ऑल्सो डोंट वॉन्ट एनी नायट क्लब or any club to be coming in आसगांव. एक अंजुना येयल्यात आनी ते वागातोर लोकांक कसले त्रास जाता ते आमकां खबर आहा. गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाविषयी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे वांगडा बसका घेवन सगळ्या निर्देशांक पाळो दिल्या उपरांतूच कामाक सुरवात करतले अशें पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी पर्वरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या बसकेत सांगले. ताका लागून पर्वरकारांनी काचाबूल जावचे न्हय अशें आवाहन खंवटेन केलें. मंत्रालयात जाल्ले बसकेत पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं म्हायती दिली. गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं लोक जायते प्रस्न विचारतात. पुलाचें काम केन्ना सुरू जातले, पर्यायी मार्ग खंयच्यान आसतलो अशे साबार प्रस्न लोकांक पडल्यात. उड्डाण पुलाच्या कामाविशीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता वांगडा बसका घेवन सगळ्या निर्देशांक पाळयो दिल्या उपरांतूच गिरी पर्वरी उड्डाण पुलाच्या कामाक सुरवात करतले अशें आमदार रोहन खंवटे हांणी सांगलें. मीटिंग घेतल्या हायवे ऑथॉरिटीजा कडेन आनी द कॉन्ट्रॅक्टर एंड कन्सल्टंट, बट आय बिलीव द कन्सल्टंट नीड्स टू अंडरस्टँड along with the contractor the feasibility study कित्याक एक वरान कितल्यो गाडयो ऑफ पीक आनी पीक आवर्स वता ताजेर ताका कळपाक जाय की मोमेंटम तसो जावंक जाय. वी आर इन द मोड ऑफ स्टार्टिंग ऑल्टरनेट रोड्स जे सायडीक न्यू रोड्स तयार करपाक घेतल्या ऑलरेडी आनी ते तयार जाले जाल्यार खूब तरेन ट्रॅफीक प्रॉब्लम स्ट्रीमलायन जातली. पूण हे सगळे मुख्यमंत्री जेन्ना रिव्यू घेतलो ताज्या मागीर नेसेसरी डायरेक्शन्स कंप्लाय जातले तेन्नाच हायवेची कामां चालू जातली. सो ह्या माध्यमांतल्यान रेजिडेंट्स ऑफ पर्वरी शूड नॉट वरी की एन्झायटी मोड की कामां सुरू जाली काय म्हणून. आनी हे आमी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केला की सगळे डायरेक्शन्स कंप्लीट जाले, कॉर्डिनेशन जाले जाल्यार पंचायतीचे व्ह्यूजूय घेवन स्पेशली सुपर पंचायती लागतात त्यो तांचे व्यू पॉयंट्स घेवन कंप्लीट करचे सो दॅट देर इज मिनिमल डिस्टर्बन्स वेन द इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट. सो तांच्या कमिटमेंटा प्रमाणे सिग्नेचर ऑलरेडी सांगलां ते बिली बोरकर रोड आमी घेतिल्लो ताणें 31 मे कमिटमेंट दिल्लें ते फाल्यां पर्यंत सगळो रस्तो रिस्टोर जातलो. सो आय थिंक वॉट एवर द सिव्हिल डिपार्टमेंट इज गिवन एज अ कमिटमेंट बाय दॅट दे क्लोज दीस थिंग्स. आमकां दोनूय वाटेन आसा. एक वाटेन पेंडींग कामां जी उरल्या आनी ती पेंडींग कामां करतले कंप्लीट जाल्यार ते आमी फ्लायओव्हर सुरू जावच्या पयलीं ही पेंडींग कामां ऑर नवी कामां विच आर ऑलरेडी टेकन अप जशें अंडरग्राउंड केबलिंग ऑर अदर पायपलायन्स रिलेटेड टू बी कनेक्टेड हें आमकां पयलीं करून काडचें पडटलें. सो वी वील मेबी हॅव टू टेक सम स्पेशल परमिशन to ensure that before the flyover work starts, we are able to complete all the necessary infrastructure works on the ancillary roads. म्हणजे सायडीच्या रस्त्यांचेर जी कामां उरल्यात ती प्रॉपरली प्लॅन करून करचे पडटले. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर विनायक साम. मोलेच्या सुक्तळी वाठारांत बुधवारा राती म्हालाच्या ट्रकाक अपघात जालो. हो ट्रक कर्नाटकाच्यान वेर्णा म्हाल घेवन वतालो. सुक्तळी पावले उपरांत चालकाचो ट्रकावेलो ताबो सुटिल्ल्यान ट्रकान रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या झाडाक नेटान धपको दिलो. ह्या अपघातांत चालकाक गंभीर दुखापत जाल्या. ताचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार सुरू आसा. कुळे पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. आमी सुक्तळी हांगा आसा जो भाग कुळ्या मोल्या आउटपोस्टार येता आनी कुळ्या पोलीस स्थानकात येता. हांगा राती 2:20 हांगा एक
एक्सिडेंट जालो. जी हुबळींतल्यान गाडी वेर्णा वयताली रेफ्रिजरेटर घेवन वयताली कंपनीक, ती गाडी ते ड्रायव्हराचो ताबो सुटल्या कारणान ती गाडी गेली आनी झाडां आपटली. बरोबर 2 दिसांक हो अपघात जाल्लो आसा. आनी ते झाडां आपटकीर भितर कॅबिना भितर ड्रायव्हर शिरकोन उरलो आनी ते झाड रस्त्यार पडलें. रातची मागीर 2 नंतर जेन्ना पुलिसांक हेची म्हायती मेळ्ळी मोल्या आउटपोस्टार, तेन्ना तेंच्यांनी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. फोंडेच्यान फायर ब्रिगेड येयली. तेंच्यांनी जे ताका भितर अडकोन उरलेलो ताका भायर काडलो आनी जे झाड रस्त्यार पडलेले ते रस्त्यार वयले झाड कातरून सायडीक उडयले. आतां तुमी पळयता की म्हाज्या फाटल्यान ती गाडी तशीच आसा. तेजी कॅबिनाचो चक्काचूर जाल्लो आसा आनी तो ड्रायव्हर जो आसा तेजी पांयां बी फ्रॅक्चर जाल्ले आसा. ताका पयलीं सद्याक 108 घालून हांगा व्हेले, तिस्कार व्हेले. तिस्का वयल्यान ताका चड गंभीर आसल्या कारणान ताका बांबोळी हांगा व्हेल्ले आसा आनी बांबोळीचो आतां सद्या उपचार चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सुक्तळीच्यान एकनाथ खेडेकर. दिवचलच्यान पयरा मार्गावयल्यान म्हापशा मेरेन येरादारी करपी कदंबाची प्रवासी बस मये वाठारांत वाटेतूच बंद पडल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार 4 दिसां पयलीं बंद पडिल्ली ही बस बिरेस्तारा सकाळ मेरेन वाटेतूच आशिल्ली. अजून तिची दुरुस्ती करूंक ना आनी गॅरेजींतय व्हरूंक ना. कदंबा येरादारी महामंडळाच्यो प्रवासी बसी वाटेक केन्ना घात मारीत ताचो नेम ना. वचत थंय कदंबा महामंडळाच्यो प्रवासी बसी वाटेतच बंद पडपाच्यो घडणुको घडटात. तश्यो बातम्यो मदीं मदीं कानार पडत असतात. दिवचलच्यान मये पैराच्यान म्हापसा ह्या मार्गाचेर येरादारी करपी कदंबा येरादारी महामंडळाची प्रवासी बस सध्या मये वाठारांत बंद पडिल्ली आसा. अजापाची गजाल म्हळ्यार ही कदंबा बस 4 दिसां पयलीं वाटेतच बंद पडल्या अशें कळटा. ही बस अजूनय मये पंचायती सामकिल्ल्या जंक्शना कडेन वाटेतच रस्त्याचेर आशिल्ल्याचें दिश्टी पडटा. ही बस बंद पडले उपरांत ह्या बसीच्या मार्गाचेर दुसरी पर्यायी कदंबा बस सुरू करपा कडेन कदंबा महामंडळान लक्ष दिवंक ना. देखून ह्या मार्गाचेर नेमान वचपी प्रवाशांचे सध्या हाल जाल्ले आसा. 4 दिसां पयलीं वाटेतच बंद पडिल्ली ही बस अजूनय ते सुवाती वयल्यान काडूंक ना किंवा गॅरेजीनूय व्हरूंक ना. ताचे फाटलें कारण अजून कळपाक मार्ग ना. तशेंच ही प्रवासी बस नेमकी कित्याक लागून बंद पडल्या तें कळपाक मार्ग ना. मात ही प्रवासी बस फाटल्या 4 दिसांच्यान रस्त्याचेरूच बंद पडिल्ल्या अवस्थेंत आशिल्ल्यान दिवचल मये पैरा वाठारांतल्या प्रवाशांचे सध्या सामके हाल जाल्ले आसा. आतां पळोवचें पडटलें कदंबा येरादारी महामंडळ ही बस मये रस्त्याचेर बंद पडिल्ल्या ते सुवाते वयल्यान केन्ना कुशीक काडटात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कोट्यांनी रुपया खर्च करून दुरुस्त केल्ले कला अकादमीक निमणे पत्रे आनी प्लास्टीक ताडपत्रेचो आदार. फाटल्या दिसांनी आडवेळ्या पावसात दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत गळटी लागिल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाले उपरांत हे पत्रे आनी ताडपत्री घाल्ल्याचें कळटा. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. कला अकादमी एका तेंपार गोंयची वळख. मात हेच कला अकादमीक राजकारणाची दृश्ट लागली आनी तिची दुर्दशा जाली. कोट्यांनी रुपया मोडून दुरुस्ती केल्ली ही कला अकादमीच्या नशिबातले भोग अजूनय सोंपना. आरोप प्रत्यारोपाच्या खेळात सध्या कला अकादमीचे मात दशावतार चालू आसात. कांय दिसां फाटीं दुरुस्ती केल्ली कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात तियात्र चालू आसतना अवकाळ्या पावसाच्या गळटीचे व्हिडिओ व्हायरल जाले. आता ह्याच सुवातेर कला अकादमीच्या वयर हे अशे पत्रे आनी प्लास्टीक ताडपत्री घातल्या.
आमी आसात कला एकेडमीचो वयलो जो भाग आसा म्हणजे आमी म्हणत जाल्यार ओपन जो भाग आसा थंयसर आसा आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हे जे छप्पर जे दिसता ते छप्पर घालपाचें कारण म्हणजे दिनानाथ मंगेशकराची जी स्टेज आसा त्याच्या वयरूच तांच्यांनी हे खंय तरी छप्पर घातल्याचें आमकां दिश्टी पडटा. कोट्यांनी पयशे मोडून हे जर छप्पर आणि हे तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता हांगासर कापेत घातलेली आसा म्हणजे खुबश्या लोकांनी म्हणजे आरोप केलेले की ही जी कला अकॅडमी इतले पयशे कोट्यांनी पयशे मोडून कला अकॅडमीचें नूतनीकरण केले उपरांत सुद्दां दिनानाथ मंगेशकराची जी मेन स्टेज आसा थंयसर म्हणजे गळटी लागलेली म्हणजे फाटले म्हाका दिसता 2 दिसूच जेन्ना फाटले भरपूर नेटान असो 2 दीस पावस पडलेलो तेन्ना जेन्ना तियात्र चालू आशिल्लें आनी तियात्र चालू आसतना खंय तरी कला अकॅडमीच्या मेन स्टेजीचेर जे सभागृह जे लोक बसतात थंयसर गळटी लागिल्ली आनी आतां जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर ती जी गळटी वयर लागिल्ली ताच्या वयर तांच्यांनी छप्पर घातलेलें आमकां दिश्टी पडटा. हे जे छप्पर आसा ते फाटले 8 दीस जाले घातलेल्याची आमकां म्हायती आमच्या सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या जाल्यार इतले पयशे मोडून सुद्दां समज जर कला अकॅडमीच्या वयर अशे छप्पर घालता जाल्यार आनी कितें उरलां आनी कसलें नूतनीकरण केलां हाची जाप जी आसा ती कला मंत्री तांच्यांनी जाप दिवची आनी हाचेर जो आसा तो लक्ष बेगिनात बेगीन सरकारानूय घालचो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.